Birthday wishes from Kalangut constituency, Goa, goes to our tall leader of the country who leads this nation with a vision, a clear vision of Swachhata. Honorable Prime Minister Narendra Ji Modi यांचे वाढदिवस आहे. एका सगळ्यांच्या वतीन we congratulate him, we say a happy birthday to him, and we pray that he is blessed with good health, and God will always bless him with good health for the good work he does for the nation, and not only the nation, that is आमचे भारतूच न्हू, भारता भायर जे तो आख्खे संवसाराक वचोन जो एक मॅसेज दिता, मॅसेज ऑफ पीस, म्हणजे द वॉर्स शूड एंड, नो नेशन शूड फायट विथ द नेक्स्ट नेशन, अशें तो एक मॅसेज दिता. आनी त्याच मॅसेजीन स्ट्रेंथूय दाखयता आपलो की इंडिया इज स्ट्रॉंग. ही नेवर शोज दॅट मोदी इज स्ट्रॉंग, ही सेज दॅट भारत इज स्ट्रॉंग, द नेशन इज स्ट्रॉंग, आमचो इंडिया स्ट्रॉंग हा ही मॅसेज दाखयता. आनी तेणें एक मॅसेज दिल्ली आख्खे इंडियेक, जो तर आमी प्रोग्रेस करपाक जाय, आमची इकॉनॉमी ग्रो करपाक जाय जाल्यार वी वील हॅव टू कीप इंडिया क्लीन फर्स्ट, बिकॉज वी आर द लार्जस्ट पॉप्युलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. आमी फर्स्ट जाल्ले आहा, चायनाक आमी डिफीट करून फुडें गेल्ले आहा. 145 crore population is a big number, and with this big number how are we going to keep the nation clean? So तेणे आपूण झाडू घेवन कितलेच फावटी आमकां एक तेणे ही मॅसेज दिल्या, वेदर इट इज लक्षद्वीप आयलँड ऑन द बीच, or whether it is on the streets, or whether it is in a temple, whether it is in a gurudwara, तेणे सांगलें की हे सगल्यो वस्तू क्लीन आसपाची गरज आसा. आनी त्या खातीर आयज आमी ह्या शांतादुर्गा देवस्थान जे आमचें संस्थान आहा, आमची देवी शांतादुर्गा आहा, आनी तेच बाजून आमचो सांत खुरीस ह्या आंगणान, म्हणजे दोगांच्या आंगणान आमी आयज एक क्लिनलीनेस ड्रायव्ह घेतलेलें आहा. हें क्लीन करून आमी शांतादुर्गा देवस्थानाचे जे पार्किंग लॉट आहा ते वाटेन तें आमी क्लीन करतले. So Kalangut constituency has come forward to clean one part of the constituency, and a message is being given from here. Message of our Prime Minister to all the people, to all the households, to keep their house clean, surroundings clean, the neighborhood clean, their roads clean, the pathways clean. हे काम आमी 2007 चालू केल्लें पोर्रासून. आनी आमी त्या टायमार प्लास्टीक वेस्ट, जे लोक रोडाचे सायडीक प्लास्टीक उडयताले, जे रोडाचे सायडीक कार्बोर्ड उडयताले, पेपर उडयताले, ते आमी कलेक्ट करून बॅगांनी घालून दवरप. आनी त्या टायमार पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान एक स्टार्ट केल्लें की वी वील कलेक्ट पेपर एंड प्लास्टीक वेस्ट म्हणून, तांकां आमी ते दिताले. सो 2007 जी आमी काम सुरवात केल्लें आहा, आनी आयज तुमकां दिसता की पार्रा विलेज सारकी क्लिनस्ट विलेज आहा आमची. नॉट ओनली ऑन द मेन स्ट्रीट्स, इवन इंटरनल रोड्स यू वील सी एवरीथिंग व्हेरी व्हेरी क्लीन. आवर एम्बेसेडर्स ऑफ स्वच्छता आर देर. प्रत्येक वाड्यान एक 4-4 भुरगे अशे आहा की ते वचून चॅक करता की आमचो वाडो क्लीन आहा वो ना. ते डायरेक्ट फोन मारता पंचायतीक, सांगता उमके स्वातेर गार्बेज पडलेले आहा, उमके स्वातेर बॅगां पडलेली आहा. ते विदीन 1 hour इट गोज क्लीन. ते फोटोग्राफ्स येता तेंचे एक स्पेशल ग्रुपाचेर पंचायतीचे. अशें म्हाका दिसता करपाची गरज आहा. सो तर आमी गोवा क्लीन दवरतले फॉर द ट्युरिस्ट हू आर विजिटींग द स्टेट, एंड ऑल्सो फॉर आवर लोकल पीपल, and send a strong message across India that Goa is going to be the cleanest place, and is going to be in the future also a cleanest state. हे काम आमी सुरवात केल्लें आहा आयज जे कोत्ता ते म्हाका दिसता ही मॅसेज ऑल ओवर इंडिया वचपाक जाय that Goa is clean and will always remain clean. People are aware that cleanliness only is the lead, is the way to progress of our nation. They आयज we are dedicating this cleanliness to our Prime Minister Narendra Ji Modi. I am very happy to see our कार्यकर्त्याज who are come over here in different places. पार्रानूय काम आयज चालू आहा स्वच्छताचे. थिंगासोर तो सरपंच करता, कांदोली तेणें काम सुरवात केला थिंगा स्वच्छताचे. म्हणजे एवरीडे जातात क्लीन, बट आयज स्पेशली इज डेडिकेटेड टू द नेशन. आयज आमी कालांगुटान आहा सगळे जाण. सो वी आर टेकिंग अप दीस ड्रायव्ह, अँड दीस शूड कंटिन्यू ऑन डेली बेसीस बाय आवर पीपल. दॅट इज आमचे स्थानिक लोक जे रावतात तेणी क्लीन दवरपाची गरज आहा. हीच मॅसेज प्रायम मिनिस्टर दिता.
I want to thank each one of the participants who are come over here. Thank you. आयज आमचे टॉल लीडर ऑफ इंडिया आणि आमचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचो वाडदिवस आणि ह्या निमतान संपूर्ण भारत देशभर आम्ही पखवाडा म्हणून एक 15 दिसाचो कार्यक्रम आम्ही वर्सान वर्स आयोजित करता. नरेंद्र मोदीचो वाडदिवस ते महात्मा गांधी जयंती ह्या दरम्यान जे 15-16 दीस येता तेन्ना आमी वर्सान वर्स हो पखवाडा म्हणून आमी भारतीय जनता पार्टी तर्फे ऑर्गनायज करता. आयज आमचे लाडके आमदार श्री मायकल लोबोच्या लिडरशिपीन आमी आयचो हो कार्यक्रम क्लिनिनस ड्रायव्हानसून सुरू करता. ह्या निमतान आमी सगळ्या गांवच्या लोकांक उपस्थित सगळ्यांचे आमी मनपूर्वक स्वागत करता. आयज खूब खोशी कित्याक नरेंद्र मोदी जेन्ना प्रायम मिनिस्टर जाल्लो तेन्ना एक ते नारो दिल्लो की स्वच्छता ही सेवा. कित्याक स्वच्छतेचें म्हत्व इतलें इम्पॉर्टंट आसा. तुमकां खबर आसा जेन्ना प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीन शपथ घेतलेली तेन्ना भारत देशाची कशी परिस्थिती आसली, कशी घाण शहरामध्ये आसली, पूण तेंच्यांनी स्वच्छता कितलें म्हत्व दिवन संपूर्ण भारत देशभर सगळो साफ केल्लो आसा आणि आमी ह्या स्वाभिमानान भारतीय म्हणून जगतात. सर त्या निमित्तान आयज संपूर्ण भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन आमचे लाडके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी आमी वाडदिवसाच्यो शुभेच्छा व्यक्त करता आणि तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. आमचं ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 75 बर्थडे आम्ही आमच्या मंडळातर्फे एका शुभेच्छा दिता. तेणी अशेंच आमचें काम फुडें व्हरचें आपलें काम. आयज आमी आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी आयज 17 तारीखसून 2 तारीख मेरेन प्रोग्राम स्टार्ट जाले आमचे जातले. ते आयज आमचो पयलो प्रोग्राम स्वच्छता अभियान आहा. तशेंच मागीर आमी 23, 24, 25 ब्लड डोनेशन आहा. प्लस आमचे PhD सगळे महिला तर्फे तेंचे हे प्रोग्राम चालू आसतले सगळ्यांक तेंचे आरोग्या बद्दल. आणि तशेंच आमचे फुडें कंटिन्यू आहा प्रोग्राम स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल. आयज आमी सगळे मंडल सगळे BJP मंडल कलांगूट आमी स्वच्छता अभियान स्टार्ट केला. पयलीं स्टार्टींग पॉयंट आमचो शांतादुर्गा टेंपल. तशेंच आमच्या मदीं आमचो सर आहा आमचो ऑनरेबल MLA आमचे हे देवस्थानाचो प्रेसिडेंट पांडुरंग मटकरा आनी प्रेस तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. आणि आमचे सर आतां आमी हे स्टार्ट करपाक पॉयंट स्टार्ट करता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.